सेरूल कोमुंदादीचो प्लॉट बळकावपाचे केशींत हायकोर्टान पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार ताचो भाव आनी सरकाराक नोटीस काडल्या। कोमुंदाद कायद्यांत प्लॉट रेग्युलरायज करपाची तरतूद ना म्हूण परोळेकारान बळकायल्लो प्लॉट कायद्यांत बसोवंक नजो म्हूण हायकोर्टांत याचिका आयल्या। कोर्टान जाप दिवंक सरकार आनी परोळेकाराक 3 सप्तक दिल्या। तो मेरेन प्लॉटाचेर कसलोय निर्णय वा वेव्हार जायत जाल्यार ताचो फुडार याचिकेचे निकालाचेर निंबून आसतलो। पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकाराचे सेरुलाचे प्लॉटा आड राष्ट्रवादीचो ट्राजन डिमेलो हायकोर्टान गेला। दिलीप परोळेकार आनी ताचो भाव प्रमोदान मेळून गुड्डुलसावा करून सेरुला कम्युनिदादीचे प्लॉट सवाय भितर बळकायल्यात। मार्केट प्रेसान पैसे भरून हे प्लॉट नेमान बसोवचे म्हूण हायकोर्टान सांगले तरी कम्युनिदादीचे कायद्यान प्लॉट रेग्युलरायज करपाची तरतूद ना म्हूण ट्राजनान याचिकेन आर्ग्युमेंट घाला। ते शिवाय परोळेकारान मंत्रीपदाचे अधिकाराचो गैरवापर केला। कम्युनिदादीचो कायदो मोडला म्हूण याचिकादाराचो आर्ग्युमेंट। हायकोर्टान सरकाराक आनी परोळेकार भावांक नोटीस धाडल्या। परोळेकारान सेरुला कम्युनिदादीचो 599 चौखंड मीटर प्लॉट सवाय भितर बळकायला म्हूण कोर्टा मुखार हे पयलींच स्पश्ट जाला। सोमारा केस सुनावणेक आयली। हे याचिकेचो निकाल लागोमेरेन सेरुला कम्युनिदादीचे प्लॉटांचे बाबतींत कसलोय निर्णय घेत वा प्लॉटांचो वेव्हार करीत जाल्यार ताचो फुडार याचिकेचे निकालाचेर निंबून आसतलो म्हूण हायकोर्टान हे अंतरीम आदेशांत स्पश्ट केला। याचिकेंतल्या दाव्यांचेर जाप दिवंक दिलीप परोळेकार ताचो भाव आनी सरकाराक हायकोर्टान 3 सप्तकांचो प्रास दिला। प्रुडंटा खातीर हायकोर्टांतल्यान मुकेश कुमार। पयलीं पुनर्वसणूक करात आनी उपरांत बांदकामां मोडात अशी भुमिका बायणा वाठारांतल्या झोपडपट्टेंतल्या लोकांनी घेतल्या। ह्या लोकांनी सोमारा मामलेदाराचे कचेरेचेर मोर्चो व्हेलो। तांचे बरोबर तांची भुरगीं आशिल्लीं। मामलेदारान तांचे म्हणणें आयकून घेतलें आनी तांकां जाय ते डॉक्युमेंट दिवंक सांगल्यात। सध्या दिल्यात ते डॉक्युमेंट अर्दवट आसात आनी ताचो रिपोर्ट आपूण जिल्लोधिकाऱ्याक दितलो अशें मामलेदारान प्रुडंटाक सांगलें। पूण तुमी आयज भुरग्यांक घेवन येयल्या म्युनिसिपालिटी फुड्यान कित्याक म्हणून आमकां इतलो जागो दिला जाता न्ही आनी आमची कितें मागणी ना कितें आमचे नमस्कार आसा तुमच्या कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसा हावस टॅक्स रेशन खबर ना म्हाका जेन्ना खबर जालो घरा उजो लागलो बघ तेन्नाच आमी करूं नालो मागीर पायलट जाल्लो फोन घेवंक नासलो म्हणजे म्हाका तें जमान जालें म्हणून आनी कांय ना म्हाज्या हियरिंग जावन आमी रिपोर्ट सबमीट करता। लॉ एंड ऑर्डर आसते लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक धरणां धरली काय ना सिच्युएशन ओके। LICचो विमो सप्तक सुरू जाला। 58व्या वर्सुकी दिसा निमतान LIC हो विमो सप्तक मनयता। 7 सप्टेंबर मेरेन लोकां मदीं विम्याविशीं जागृताय करपाच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी चलतल्यो। होच मुहूर्त धरून LICन जीवन शगून ही नवी पॉलिसी चालीक लायली। LIC as on today in its basket has got 14 products. Today one product has been launched that is called Jeevan Shagun. 13 conventional products and 1 Jeevan Madhur that is micro insurance product. See, policy when we buy it's a contract. See, we are the custodian of public spending. No money belongs to us. Policy when you buy it's a contract between an individual and the organization. There are certain ingredients of the product that one buys. Within that product certain alterations are allowed within that product, like reduction of sum assured, reduction of term, certain alterations. But shifting from one product to another product that is not part of the contract. घेऊ एक विराम।